इंटरस्टेट लिकर स्मगलर प्रफुल्ल यादवाक गुन्ह्या फाट्यान ताब्यात घेतला। तो मूळ नाशिक महाराष्ट्राचो। क्रायम ब्रांचीन यादवाक सिंधुदुर्ग पुलिशेच्या ताब्यात दिला। इतले मजगती पॅसेंजर बसींतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या प्रवाशांनी आपल्या गावात व्हरपाक गोंयांत विकत घेतिल्लो सुमार 77 लिटर सोरो गोंय कारवार शिमेर माजाळी अबकारी नाक्यावयल्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो। तशेंच बेकायदेशीर रितीन सोरो व्हरपाक वाव दिल्ले खातीर ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला। सोरो आनी गाडी धरून सुमार 24,12,000 माल जप्त केला। काल रात्री गोवा कारवार या शिमेचेर आशिल्ल्या माजाळी अबकारी चेक नाक्याचेर गोंयांतल्यान कर्नाटकाक येवपी एका खाजगी ट्रॅव्हल कंपनीच्या बशीची तपासणी केली असता त्या बशीत प्रवाशांकडे एकूण 77 लिटर गोवा निर्मित मद्य असा तो सापडलेलो आसात आणि या प्रकरणात बेकायदेशीरपणे गोंयचो सोरो आसा तो वाहतूक करपाक प्रोत्साहन दिल्या बद्दल बसचे चालक आसात तेच्या विरोधात गुन्हो दाखल केल्लो आसात। या प्रकरणी दारू आणि बस असे मिळून एकूण 26 लाखाचो मुद्देमाल आसा तो माजाळी आबकारी विभागान जप्त केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।